देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचें पयलें वाचप एज्रा प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. वाटेक दांडो, पोती, खाण जेवण, डुडू कांयच व्हरोनाकात. लूक हावेसोर 9 वोळ 3a. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू म्हजो कोण असो हांवें प्रस्न केलो जाल्यार आमी म्हणटले की जेजू आमचो सोडोणदार म्हूण. ह्या प्रस्नाचो जबाब धर्मदूत ताचे बरोबर रावून शिकतात. आनी आतां वेळ पावला त्याच भावार्थान, पदवेन आनी अधिकारान तांणी देवाच्या राज्याची खबर परगटूंक आनी वायटाकारांक बरी करूंक. पूण अशें घडटलें जाल्यार आमची संवसाराची आशा आमी सोडून दिवची पडटली आनी देवाच्या भरवशाचेर जिवचें पडटलें. धर्मदुतां बरोबर जेजू आमकांय ताच्या शिसांक असोच उलो मारता. सर्गीच्या वस्तूंचेर आमची नदर दवरूंक आनी जेजून दिल्ल्या अधिकारान आनी पदवेन देवाचो मोग सगल्या मदें पसरूंक. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.